जैतून वतीक मुझे नावी मागतात थंय हांव तांची मोदकाता सरसा जे काय तुझे नावी आमी मागता ते बापाता आमकां मागोन धाडटा एका मोनात एका काळजान तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भयणीचे मोगा मेळ्ळी जेसू तुजो मधू सांगात भक्ता बापाचे आणि पोताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्मा सोयकोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज आमी सांपाद पियोचें स्मरण करता तो एक आमकां आदर्श आनी इन्स्पिरेशन ताजे जिवीत मुखांतर आज आमी देवाक अर्गां दिता आसतना आमचे जिवीत ताजे बरी जावंक प्रयत्न करया आमच्या पदकांचो उडास काडया आनी पवित्रपणी एमिसाचें बलिदान पात्र घेवंक आमी देवाचो आदार मागया पदकाचे दूख धरून सांगात म्हणया हांव पदकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सुरोवन सांगता मनान चिंतून तोंडान सुरोवन वायट धोरणां बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो गोड अपराध ह्या पासून सदांच सांवकारी बरी सगळ्या तुतांक मागता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करता सो पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पदकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर प्रार्थुया आमी मागया आमच्या तेसां पसत देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुज्या पुता पवित्र आत्म्या बराबर तू एकलोच पवित्र तुजे वेने बरो म्हणून कोणूच ना भगवंत पाद्र पियो जे विनतीन तुजे पवित्र कॅन आमकां पवित्र कर तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुजे महिमेंत सरकार आमकां वांटो दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रपणाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन साम पावलून तिमोतीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वासाप भोवमोगाच्या पुता आतां सर्व वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी अधिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तीम उसारणी करन ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायतां तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ आनी स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत कथाविणे आनी अपेक्षेविणे जिये देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो रायांचो राय आनी धनयांचो धनी तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांत जियेता खंयच्याय मनशान ताका देखूंकच ना आनी कोणूच ताका देखूंकय सकना
ताका जावं मान आनी ससनाची राजवडकी आमेन. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुपकार. संतोषाची गितां गावून येताचे समोर. संतोषाची गितां गावून येताचे समोर. संतोषान सोम्याक जय जय म्हणी प्रत्वे. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून येताचे समोर. संतोषाची गितां गावून येताचे समोर. सर्वेस्पोरुस देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताचे जावन आसाव. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाचे शेळयो. संतोषाची गितां गावून येताचे समोर. वाकण स्तुतये सोवे ताच्या मंदिराच्या दरवट्यांतल्यान अर्गां गितां सोवेन ताच्या आंगणान भितर सरा. ताचो उपकार मांदा, ताका ताचें नांव हरसिया. संतोषाची गितां गावून येताचे समोर. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताची कृपा युगायुगांतराक, ताचे विश्वासीपण संततेच्या संततेक. संतोषाची गितां गावून येताचे समोर. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतार आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी आपल्या तिरासणेन फळ दितात ती सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जायत्या शहरांतावन लोक जेजू सरशी येतच आसलो. अशे लोक जमो जातात, चड येतात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक ओंपी आपलें बी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना तांतले थोडे मेरेर पडले आनी ते मस्तून गेले आनी आकाशाच्या सुकण्यान येवन केले. हेर थोडे बी कडपी सुवातेर पडले. ते किरलेले पूण शेळनातले वरवीं करपोन गेले. हेर थोडे कांट्या झडकटा मदें पडले. कांट्या झाडां तांचे सवे वाडटाना ताका ताणें आडसून मारले. आनी हेर थोडे बरें सुवातेर पडले आनी ते वाडोवन 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावले. इतलें सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकूंक कान आसा तो आयकूं. ह्यो परिसो अर्थ कितें म्हणून तांच्या सिसांनी ताजे लागीं विचारल्या वेळार ताणें जाप दिली, देवाच्या राजाची गूट समजूंक तुमकां फावो जाला, पूण हेरांक ते ओपारींच्या रुपार दिल्यात. अशें ताणें पळयल्यार तांकां दिसचें ना, ताणें आयकल्यार तांकां समजूंचें ना. ह्यो परिसो अर्थ असो, बी म्हळ्यार देवाचें उतर, मेरेर पडलें बी म्हळ्यार उतर आयकातात ते, पूण तें सतमनू बाचे जोडीचें देवूं सारयोन तांच्या काळजांत तें उतर तक्षण कान व्हरता. कडपी सुवातेर पडिल्लें बी म्हळ्यार उतर आयकून संतोशान तें मानून घेतात तें, पूण तांचें तें पाळरुमणांतले वरवीं ते थोडोसो काळ सतमनतात आनी ताळणी आयल्या वेळार तें सन्न सोडटात. कांट्याच्या झाडां मदें पडिल्लें बी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकले हेर थोडे, पूण येजूनीचो राटावळी ग्रेस्तकाय आनी कुशालायचो हांकां चीड दितात आनी तांचें फळ पिकोवंक सोडिनात. शेकी बरें सुवातेर पडलें बी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान तें सांबाळतात आनी तिरासनान फळ दितात. तें देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. तुजे कायदे विस्वासपणी पाळ, सोमी क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत कथावेनेची. जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, आज आमी पादुपियोचें फेस्त आचरण करता आनी एक ताचें ध्येय अशें आसलें, कितें तें मागणें करा, विश्वास रावा
आणि प्रयत्न करा. मागणे करा, विश्वास दवरा आणि प्रयत्न करा. जायतो लोक ह्या पाद्री पियेतावन बरें जोडच्या खातीर येतलो. जायत्यो समस्या ताजे ते येतलो, कुंगसाराक म्हण येतलो आनी आत्मीक गरजा म्हणून लोक पाद्री पियेत येतलो. आनी हर एकल्यान ताणें सांगचें आसलें एन्स मागणे करा, विश्वास दवरा आनी प्रयत्न करा. जर तर ताज्या जिवितांत पळयलें तर ताज्या जिवितांत समस्या उणें नासलें, कश्ट पिडा जायती आसली, तेन्ना समजलें, पूण ताजें देव ताजें ध्येय ताजें जिवीत जालें. मागण्या वरवीं देवाच्या विश्वासपणा वरवीं ताजे प्रयत्ना वरवीं आज आमकां एक भगिवंत सांत पासर मेळ्ळा. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलो सांगता तेंच तिमोथीक, तुजे कायदे विश्वासपणी पाळ, सोमी क्रिस्त प्रत्येक जाता आसतना पर्यंत कथवेने वा पवित्रपणान तूं जिये. वय मगाचे बाबेनो, आज हें स्मरण करता आसतना आमच्या जिवितांत जायते समस्या येतात, कश्ट येतात, तेन्ना सावन येतात. फुडें करूंक आमी मागणें करया, मागणें तिरस्पणाचें तिरस्तानाचें देवा ते विश्वास दवरया आनी प्रयत्न करया. अशें आमी सांपाद्री वरवीं भगिवंत जावंक जातलें. ही कृपा आमी ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. घे बापा हो फूल वावरासो, गूळ आमच्या मोगासो, कलत्या काळजान वरत्या मोगान तुका आज भेटोसो. किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटोवन दिता, सेवेच्या स्पिरितान आमकां भरमून मागता. बापा आमकां पाठय, दैवीक तुजें बेसांव, कुरपे आमकां नेटय, पाळच्या तुजे मेसा. उबे रावया. म्हज्या भाऊ भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मेळमेक आमच्या नक्क्या पयसुच्या देवाक सरस्पोर मानून घेव. सर पदवेदार देवा, तुज्या भक्ताचे महिमे खातीर हें वाकोवणेचें बलिदान आमी तुका आपटयता. ताजे वरवीं आत्म्य कुडीचें निर्मळपण आम्हा पवित्र कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. तुज्या पुता जिजूचे नवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सुरेस्परा आमच्या देवाक दिन वासोवया. वयशे आमी करूंक फावो. सुरवेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्वांकडे आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूं फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एक काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचें तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडून असो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार तुज्या विभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून इदेनी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरो सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परीन जेवण जात आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससणे कराराचे रगत पदकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawar tersegud pergotuyan सोम्याचे सो तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पावन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्याचे सो आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो हुंडो आनी सडवण्याची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिजची कूड आनी रगसवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पितेमीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितेमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या बामणीची कोट कर तांकां आनी तुजे इश्ट कधी मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे फौजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरिये देवाची माये संगती भगवान तुझे तिजो निष्कळपती भगवान धर्मदूत भगवान पाद्री पियो आनी स्वर्ग आनी तुका मावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गोवंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर पदवेदारांनी सर्वंदानांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडणाऱ्या शिकयल्या मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा श्रींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालने पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्त आमकां दी. सरींच्या बागान आमच्या सोडून दारा जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोशे नत्रकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सुरपातकांतले सुटय आनी सूर आकांतांतले वाटय. कित्याक सुटकी पदवेने महिमा तुजी ससनेच्या ससना. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणेचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमेन तिका शांती दिन एक कोडान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सुवें आसूं. एकामेका शांती दिव्या. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतली आमची काकूत कर
देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळीच्या जेवण आपले आम्ही सुपागी सम्यात वे आमच्या भितरूच्या म्हाका पळोवना पूण चोत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तू ये बिडार करू तू ये तुझे समोर आल्या तुका राखून रावया लागी ये तू एकी ये लागी ये तू एकी ये तुझा नसाय बुस्वार काळो पैसाव डावसो मोरना काळो निवरा अमर जीवे लाबोसो उसवार पाकय जीवे लाबय सर्गी निवासाक पाव उसवार पाकय जीवित लाभय सर्गी निवासाक पाव. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बापा, तुझ्या भक्तांचो मरणा दीस तांच्या सर्गींच्या जिविताचो जल्मा दीस म्हणून वळखून आज मी ह्या दिनवर्षीच्या जेवणांत वांटो घेतला. तातूंत आमकां भक्तांच्या पावलांनी चलोवंक नवी गटाय तुवें दिलाय. ह्या तुज्या धन्यांचो दिनवाशी काळजान उपाय करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक वेगळी जल्मोवंक पावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोरपोद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भाग्यवंती माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणताव. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखलेल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुस्तारून कळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीण म्हूण मानून घेतली.
गरजेच्या कंता वेळार ताणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परी बळे माये कथनातल्या ओंकारे कार्मेलितांच्या आदारा पावाम काही धर्या सुकरा म्हण परतले आणि तू तांकां पावली आता तुका तुझ्या भुरग्यांचो हुस्को सांबळ्या दृढ पातयेणीन आणि थिरभर वर्षां तुझे सरश्याम येता आणि आमचे सर कसो तुझे मरिफात तुझेच मुखार दवरता उगडास कर ए बोधयाळ्या ओंकारे मरिये तुझ्या आश्रयाक धावलो तुझा आदार मागलो तुझे मध्यस्थ सोदलो कोणपणी कुमक म्हणसना केलो म्हूण कितेंच कोणेच आयकोंक ना हे पातयेणीन दैर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता या ओंकारीच्या ओंकारी मुचे माये तुजे कडेन येता पतक्यांनी खंतीच तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवताचे माये मुची मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुजे ककुळतीन मुचे मागणे आयक आणि हांव मागता तें म्हाका दी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवलक्ष्मी आम कृपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदरणी आमोपसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवलक्ष्मी आम कृपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदरणी आमोपसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवलक्ष्मी आम कृपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदरणी आमोपसत विनंती कर. अर्गाम प्रार्थन. ए भगवंती मरिये कार्मेल राणीये आमच्या वैतू सावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. वडा पातयेणीन तुजे बेंत केल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आणि आमच्या सर कसांनी तू आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाचतां. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच जपताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा फोव आमकां फोव कर म्हूण मागता हांव. तुझ्या आनी तुज्या हातीं आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Carmel tongra वैले सायबिणी नमांतु काशारोतेनी सुख संसाराची तू राणी पावन करे पळणारी जिणी देवा कुशे कलते मन घालोय सोडवून दारक संसाराक दिलोय सुख सोसून मोगान वागयलोय मिसा वावरांत याद केलोय कार्मेल दोंगरा वयले सायबिणी नमांक तुका शारोतिणी सुख संसाराची तू राणी पावन करी पळणारी जिणी मोघाळ पुत्रा सोवे अवपार मरियेक आशीर्वाद दी आमकां तुमचे कृपेन आमकां आमच्या दुआ आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.